my specific question was, ये कमिटी जे फॉर्म केली and now in आता तुम्ही आता एक डिसिजन गेला in 2024 May that all the mining quarries has to be fenced. After that committee after 2023 committee form केलं मुटरीन, you know how many deaths have occurred in Goa? Because I come from a place where there are laterite quarries, waterfalls, lakes. कितले लोग मेले? So what is the committee doing? कित केला है committee नो? Or just for the name sake you are doing this committee? No, I think this committee is formed basically to identify the dangerous So trees. but identify and then do what? What are the measures you are taking? What are the preventive measures? Preventive measures, see, now and then they have meetings, they have inspections and all for the. But Speaker sir, having meetings and doing nothing is useless. लोक मोता वॉटरफॉलांक फॉरेस्ट मिनिस्टरान सांगता, मिनिस्टर सांगता, सरकार मुटा तेजे आमी बोर घेतले. But मोरोताय, so committee to form कोता, there is absolutely nothing, no results of it. So government has to take necessary steps. स्पीकर सर, हाजेर अवेरनेस करपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट खूब मोठ्या प्रमाणात करता. तुवें जो सांगलो पळय न्ही, इट इज एन डिजास्टर एट वेरियस प्लेसीस. तुवें जशें म्हटलें की टुरिजम बिचाचेर आसतलें, वॉटरफॉलाचेर आसतलें किंवा अशा सगळ्या हेजेर एक म्हणजे गव्हर्मेंट एक ऑर्डर काडटा की तुमी अशा पद्दतीच्या वॉटरफॉलचेर वचूं नका. गव्हर्मेंट ऑर्डर काडटा की बिचाचेर आसा पळय न्ही, म्हणजे आतां रेड अलर्ट दिल्लो आसा किंवा तुमी बिचांचेर वचूं नका. वेगवेगळ्यो ऑर्डर्स ज्यो आसा पळय न्ही प्रत्येक फावटी काडटा, लोकांक ऑन करता, लोकांक एडवर्टायजमेंटच्या पद्दतीन दिता, प्रेस मिडियाचेर दिता आनी ह्या जाग्यांचेर टायम टू टायम तुवें जशें म्हटलें बिचाचेर आमचे लायफगार्डूय आसता, ठरलेल्या थोड्याशा वॉटरफॉल्स आनी हाजेरूय लायफगार्ड आसता. लोक नवीन म्हणजे आतां पावसान जर पळयत नवीन वॉटरफॉल सोदून काडटा. लोक आमी सांगता की चिऱ्यांच्या खणीन वचूच नका, थंयसर आमी आतां बोर्ड लावपाक सुरवात केल्या. एनफोर्समेंट काय जायना, एनफोर्समेंट हांव परत एक सांगता की कॅनल आसा, तिराळीचो कॅनल आसा खूब व्हडल्या प्रमाणात. फाटल्या दिसांनी तांच्या बिचोले थंयसरले लोक वयता त्या प्रत्येक आतां म्हणजे तिराळी कॅनलाचेर आमकां सगळी कडेन एनफोर्समेंट करपा खातीर पुलीस. that is one exceptional what you are saying. नॉट एक्सेप्शनल. वॉटरफॉल काय हुई वचोन करपा स्पीकर सर, तुझ्या माहिती खातीर तुझ्या केप्यां, सांग्या, काणकोण, सत्तरीन वॉटरफॉल आसा. मायनिंग कॉरी वचोन मेले मरे लास्ट टायम लयतो. तेच सांगता तुका हांव स्पीकर सर. अश्यो मायनिंग कॉरीज कितल्योश्योच आसा, अशे वॉटरफॉल कितलेशेच आसा. मागीर म्हणून स्पीकर सर सरकार हेजेर हो कमिटी कोता फेल जाला. तेका फक्त हांव ह्या गोश्टीचेर सांगता आसतना सांगता तुका आतां आमी सगळ्यो मायनिंग कॉरी ज्यो आहा पळय न्ही तांकां फेन्स करता. ऑलरेडी म्हणजे अंडर कलेक्टर त्यो आयडेंटिफाय करून तांकां फेन्स करपाचें ठरयलां. फुडल्या पावसाच्या पयलीं सगळ्यो कॉरी आमी एकदांच्यो फेन्स करून घेता. थंयसर बोर्ड लायता की मायनिंग कॉरीनी कोणीच लेटरायट कॉरीज बीन आहाय त्यो कित्याक आज पासून कोण येयला सगळेंच आमगे फातोरपिया आमगे तिन्या भरपूर आहाय. आज पासून कोणी मनीस येयला तुगे.